रोमी कोंकणीवाले कोंकणी भाशेचो इतिहास खबर ना. रोमीवाल्यांच्यो मागण्यो अज्ञानांतल्यान आयल्यात. कोंकणी लेखक आनी विचारवंत उदय भेंब्रे हांणी रोमी कोंकणीवाल्यांचेर टिकास्त्र सोडला. सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात फोंडे सत्र न्यायालयान दुबावीत पूजा नायकाक आनीकूय 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. कळसा बंडुरा प्रकल्पाची एकठांय पळोवणी करपा खातीर केंद्र सरकाराचो कायदेशीर सल्लो घेवपा विशीं प्रवाहाचे बसकेंत थारला. प्रवाह अधिकाऱ्यांची पणजे बसका जाली. अजापाची गजाल म्हळ्यार बसकेक गोंय राज्याचे उदकास्रोत खात्याचो सचीव IAS सरप्रीत सिंग गिल गैरहजर आशिल्ले. ह्या मुद्द्यावेल्यान पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान तिडक उक्तायली. पोरणे गोंया येवपी वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध केला. पोरणे गोंया आशिल्ली 10 स्थळां सरकार काबार करपाक सोदता असो आरोप सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन केला. शुक्रारा हे विशीं 13,500 लोकांचें निवेदन मुख्यमंत्र्यांक दिलें. पोरणे गोंया जावपी एक्सपोजिशना पयलीं न्याय दिवचो नाजाल्यार रस्त्यार देंवतलेची शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन दिल्या. पोरणे गोंयच्या बफर झोन वाठारांत खंयच्याच प्रकल्पांक परवानगी दिवचे नात अशें तांच्यांनी सांगलां. कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ले हॉटेल जर्मनीचो कांय भाग माती भरवण केलो. CRZ नेमांचें उल्लंघन करून हॉटेल जर्मनीचे धनी कुलविंदर सिंग आनी भुपेंदर सिंग हांणी हें बांदकाम उबारिल्लें. CRZच्या अधिकाऱ्यांनी पुलिसांच्या मजतीन ही कारवाय केली.
गोळे बेरोडा पाजर खण रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्ली आसा. लायटीच्यो केबल्स घालपा खातीर खणिल्ले रस्ते अजून मेरेन तशेच आसात. रस्त्याची जाल्ले हे अवतिकायेक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. दिवाळे पयलीं तरी रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवसाच्या कदम बस स्टँडाच्या कामाक गती दिवन जाता तितल्या बेगीन ह्या बस स्टँडाचे लोकार्पण करचे अशी मागणी गट काँग्रेसीन केल्या. सध्याच्या कामाचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायल्या जाल्यार बस स्टँडाचें काम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले अशें थळाव्या आमदारांक आश्वासन दिलां. पणजे पाट्यावयल्या गेरा इम्पोरियम इमारती कडेन रस्त्यार घाणयेरें उदक व्हांवता. दर दिसा पाट्यार कितलेशेच लोक यो वच करतात. तांकां नाकार हात धरून वचचें पडटा. महापालिकेन जाल्यार हे प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. इमारतीचो मॅनेजर PWDक पत्रां बरोवन तकलो मात म्हयनो जालो तरी स्थिती तशीच आसा. आतां तरी पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी आपाचो फुडारी फ्रांसीस कोयलो हांणी केल्या. पोन्ने गोंयांत जावपी एक्सपोजिशनाचे टेंडर गोंयकारांक दिनासतना राजस्थान आनी दिल्लीच्या कंपनीक दिल्ल्याचे सुदीप तामणकारांचें म्हणणें. सरकार गोवा मायल्स गोवा टॅक्सी ॲप अशें हाडून गोंयकारां भितर स्पर्धा निर्माण करता. गोंयकारांक सोंपोवपाचो निर्णय चल्ला देखून वेवसाय गोंयकारां कडेन आसपाक जाय. गोंयकारांनी ते भायल्यांच्या हातांत दिवचे न्हय हे मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंटाचें आमी स्वागत करता तशेंच निशेधूय करता म्हणून सुदीप तामणकर उलयलो. तामोशे पेडणेच्या शेतकारांच्या शेतांची रानडुकरान नाशाडी केल्या. शेतकार शेत रोयतात मात हातातोंडाक आयिल्ले शेतांची खावपाच्या वेळार नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला. घाम गाळून पावसाक लागूनय शेतांची नासधूस जाल्ल्यान शेत आडवें पडलां तेन्ना सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकार प्रसाद गवंडीन केल्या.
गोंयांत दिसान-दीस नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक करपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या। पीडब्ल्यूडी खात्यात सिव्हिल इंजिनियराची नोकरी दिता म्हणून काणकोण लोलयेच्या निशा च्यारी हिका 15 लाखांची तोपी घाली। हे प्रकरणात निशा च्यारी हिणे मिथिल च्यारी, प्रितेश च्यारी तसेच पराग रायकरांच्या आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयतारा 27 ऑक्टोबर दिसा सकाळी 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन बाणस्तारी पूल सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो। ह्या काळात पुलाची डेक पातळीची तपासणी आनी रेकॉर्डिंग करपाचे काम हातांत घेतले अशें कळटा। कुडण्या गांवची सुमार 150 एकर शेत जमीन मिनाखणीच्या मातयेचो गाळ साचिल्ल्यान पडीक आसा। शेतांनी खारें उदक भरिल्ल्यान शेतां नश्ट जाल्यात। शेतां पुनर्जीवित करची हे खातीर कुडण्याच्या शेतकारांनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां निवेदन दिलें आनी 2025 वर्स सोंपच्या पयलीं शेत जमीन पुनर्जीवित करची अशी मुख्यमंत्र्यां कडेन मागणी केल्या। दिवचलच्या वाळशी वाठारांत बिरेस्तारा रातीं 9 वरांचेर गाडयेन धक्को मारिल्ल्यान एका पाड्याचो बळी गेलो। ह्या अपघाता उपरांत मात वाहनां सयत चालकान कुजो काडल्यो। दिवचल शारांत सध्या हेडगे गोरवांची समस्या कायम आसा। शारांत भोंवपी गोरवांक धरपाची मोहीम परत सुरू जाल्या खरी, मात हेडगी गोरवां कमी जायना। देखून फाटल्या 4 म्हयन्यांत रस्तो अपघातांत दिवचल शारांत 5 गोरवांक मरण आयलां। आंध्र प्रदेशातल्या तिरुपती जिल्ह्यातले 3 खासगी हॉटेलांक बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी ईमेलांतल्यान मेळ्ळी। ह्या धमक्यांची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी 3 हॉटेलांनी वचून डॉग स्क्वॉडा सयत हॉटेलांची तपासणी केली, पूण कांयच मेळूंक ना। सगळी रितसर तपासणी जाल्या उपरांत ही बॉम्बाची धमकी फटीची आशिल्ल्याचे जाहीर केले।
फटीच्या बॉम्ब धमक्यांक लागून ओडिशांतल्या भुवनेश्वर आनी झारसुगुदा विमानतळांचेर हाय अलर्ट जारी करचो पडलो. बॉम्बाविशींची धमकी दिल्या उपरांत रोखडेच विमानतळ सुरक्षा दळान घर पावल्या उपरांत बॉम्ब आनी डॉग आपोवन तपासणेक सुरवात केली. मात सगळ्या विमानतळाची रितसर तपासणी केल्या उपरांत ही बाब फटीची आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. देखून आतां अशा पद्दतीची धमकी दिवप्यांचेर फुडारात कारवाय जातली अशें कळटा. आधार कार्डाचो उपेग ह्यो खंयच्याच मनशाची पिराय सिद्ध करपा खातीर वापरप मेळना असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान जारी केला. अपघाताच्या केशींनी ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसलो तर तांची पिराय ही तांच्या शाळेच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटीचेर तपासून पळोवची अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हणलां. कॅनडांतल्या टोरंटोत टेस्ला गाडी डिवायडराक आदळिल्ल्यान अपघातांत 4 भारतीयांक मरण आयलें. मात ती सेल्फ ड्रायव्हिंग गाडी आशिल्ली काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. मरण आयिल्ल्या मदीं मूळ गुजरातांतली केता गोहिल आनी नील गोहिल ही दोगां भाव भयण आशिल्लीं. तांच्या वांगडा आनीकूय दोगां जाणां ह्या गाडयेंतल्यान प्रवास करतालीं. डिवायडराक आदळ्या उपरांत ह्या गाडयेन पेट घेतिल्ली आनी चौगांकूय दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. मंत्र्यांच्या नावांचो गैरवापर करून लोकांक फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. शेतकी मंत्री रवी नायक, येरादारी मंत्री माविन गोदिनो, मांद्रेचो आमदार शी तारोलकर आनी निलेश काब्रालांच्या नावान लोकांक तोपीक घाल्ल्याचो प्रकार फुडें आयला. होमाच्या नियोजित राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामात एक्काय देवळाक हात लावपाक दिवचो ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. रस्त्या खातीर जमनी गेल्ल्यांक योग्य मोबदलो मेळोवन दितलो अशें आश्वासनूय मंत्री गोविंदान होमाच्या लोकांक दिलां.
नवी शेतकी धोरण तयार केला आणि ताची प्रत मुख्यमंत्र्यांकूय पावयल्या. देखून मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हे शेतकी धोरणाक बेगीनूच मान्यताय मेळोवन दितले अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलां. आमी आमची जमीन राखून दवरपाक जाय तशेंच गोंयकारांनी भायल्यांक जमनी विकच्यो न्हय अशें आवाहन रवी नायक हांणी केलां. सणाच्या फाटभुंयेर अस्तंत रेल्वेन भारतभरांत प्रवाशांक सोयीस्कर करपा खातीर खासा णव ट्रेनी जाहीर केल्या. येता त्या हंगामात प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडटलो आनी हाकाच लागून खासा गाडयो चलतल्यो अशें कळटा. हातूंत उडना भावनगर स्पेशल, उडना गया वडोदरा स्पेशल, वापी दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल, अहमदाबाद धानापूर स्पेशल, अहमदाबाद जयनगर स्पेशल, अहमदाबाद बनारस स्पेशल, साबरमती लखनौ स्पेशल, वडोदरा गया स्पेशल, राजकोट गोरखपूर स्पेशल अश्यो ह्यो 9 खाशेल्यो ट्रेनी आसात. भारतान फाटल्या कांय वर्सांत लिम्फेटिक फायलेरियास हत्तिरो गाडोवपाच्या नदरेन बरीच उदरगत केल्या. हालींच नॅशनल सेंटर फॉर व्हेक्टर-बॉर्न डिसीज कंट्रोल ह्या दुयेंसाक आडावपा खातीर 6 राज्यांतल्या 63 जिल्ल्यांक लक्ष करून मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोहीम सुरू केल्या. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी मध्य प्रदेशांत ह्या दुयेंसाचो चड धोको आसा. फायलेरिया हो एक संसर्गजन्य दुयेंस जो जळार चाबल्यार पातळटा. सादारणपणान हाका लागून पांय फुगता आनी खूब जड जाता. हाका लागून ताका हत्ती रोग वा हत्तीच्या पांयाचो दुयेंस अशें म्हणटात. सामान्य भाशेंत ताका फायलेरियासीस म्हणटात. सध्या भारतांतल्या 74 कोटी लोकांक फायलेरियासिसाचो तोखो आसा. पेनकिलर वखदांचो वापर चड पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकता. खासा करून पोट आनी मुत्रपिंड हाचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावपाक शकता. मनशाक जशें जगपा खातीर जेवण खाण गरजेचें आसता तशेंच दिसभरच्या कामा उपरांत न्हीद लेगीत तितलीच गरजेची आसता. पिरायेच्या मध्यम काळांत जर न्हिदेचो दर्जो उणो जायत आसलो तर हाचो थेट परिणाम मेंदवाचेर जाता अशें मुखार आयलां. मनीस आपले दिसपट्टे जिणेंत जे कितें कृती करता ताच्या परिणामाची लक्षणां मेंदवाचेर स्पश्ट दिसपाक लागतात. देखून पिरायेच्या 40 ते 50 पिराये मेरेन मेंदवाचेर खर परिणाम जावपाक लागता.